IT is a priority for Goan political parties. कित्याक म्हणटा? कित्याक गोंय जे आमचे आसा ते 20 वर्सां फाटींच्यानूच आयटीच्या मार्गार सुपर हायवे म्हणटा पळय ताचेर येवंक शकताले. हें जर जाल्लें जाल्यार खूब बरें जातलें आशिल्लें. वायटूय जाता, दर एका डेव्हलपमेंटाचो सायड इफेक्ट आसता. ओके, बट चड बरें जातलें आशिल्लें कित्याक दर वर्सा आमचे 1.5 ते 2,000 IT रिलेटेड ग्रॅज्युएट्स, इंजिनियरिंग ग्रॅज्युएट्स बी जे असतात गोंयांत जे तयार जातात. आमचे कडेन आतां सद्याक 5 कितें तरी इंजिनियरिंग कॉलेजीस आसात. ओके, सो वी प्रोड्यूस अराउंड 1,500 to 2,000 IT industry relevant resources in Goa. Problem is, since there is no employment opportunities for IT in Goa, or there are minimal opportunities here. Okay, कितें जाता हे आमचे पळय एड्युकेटेड गोंयकार आहात हो एक एक्सोडस जाला. ओके, दिस इज अ क्रॉनिक इश्यू. आदी पासून पयले गोंयकार वयताले, आतां आयटीक लागून आनी सुबेज भायर वचपाक लागले. 20 वर्सां फाटीं जर आयटी जाल्ली गोंयांत, ओके, 15 वर्सां फाटीं, 10 वर्सां फाटीं, 5 वर्सां फाटीं, जाल्यार हे दर वर्सा जे आमचे 80-90% हो जो एड्युकेशनल आउटपूट आहा, हे आमचे इंजिनियर जे 80-90% गोंयांत सोडून वयता ते गोंयांत रावतले आशिल्ले. ओके, पॉलिटिकली चिंतले जाल्यार आमकां लोकांक चडशी दिसता फक्त पोर्चुगीज पासपोर्ट, बट हे पळय इनविजिबल अंडर द रडार पळय आमचो एक्झोडस चालू आसा ऑफ एड्युकेटेड गोवन्स, हो दिसना चडशा. ओके, आनी हे गोंया भायर गेले म्हणटा ते मागीर मतदारूय उरनात. Okay, so meaning these people, the educated Goans who end up leaving Goa, have ceased to be also relevant from a political voting point of view. Okay, so we have been trying to make this a center focus for the current government as well, and we want it to be the center point for all political parties as well. आणि हातून एक आमची गोंयकारांची चूक आहा म्हणल्यार गोंयकारांक स्वताच कळना की बाबा ओके हे मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट जर केलो आनी आयटीच्या माध्यमांतल्यान जर केलो, कित्याक आयटी? कित्याक आयटी एक ग्रीन इंडस्ट्री आसा. ताचे खातीर तुका फॅक्टरी घालची पडना, ताचे खातीर तुका व्हडल्या उदकाची आनी पोल्युशनाची कांयच प्रॉब्लेम ना. घरान बसून सुद्दां आयटी करतात आमचे. तुमकां कडेन खबर आसतली ना खबर ना म्हाका, 250 वयर गोंयांत आयटी स्टार्टअप्स आसात. ल्हान ल्हान बारके बारके 1-2 मनशांचे ते 40-60 लोकांचे सुद्दां. अनय कामत जो आमकां आतां जॉइन जालो, ही इज वन ऑफ द स्टार्टअप्स इन गोवा. ही रन्स अ कंपनी कॉल्ड प्रेझन्स सॉफ्ट. His team members are behind us. Okay, so like this, many Goans have chosen to stay back and create IT startups. But is that enough to create the large-scale employment which is needed and to create an industry in Goa? That is not enough. And political parties, we believe, have found it convenient की हे शाणे बाय कोण आसा ते गोंयांतले भायर गेले की गरीब पळय कोण उरतात हांगा गोंयांत ऑन एवरेज can be much more easily manured or manipulated. And hence we see that for none of the political parties, creating a high income employment opportunities in Goa is a priority. Has not been so far, and even now in the season of election we do not see. And hence we are releasing this election manifesto, IT manifesto for the election, and we expect that any party, जी खंयची political राजनीती party जी म्हणटा की आपण गोंयकारा खातीर वावरता म्हणून, जाल्यार तांकां जर गोंयकारा खातीर गोंयांत हाय इन्कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाचो जर इंट्रस्ट ना, प्रायोरिटी ना, दे आर बेसिकली एंटी गोवन फॉर वॉट एवर दे मायट से.